नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आमच्या पळोवप्यांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. 14 विद्या आनी 64 कला हांचो अधिपती म्हळ्यार विघ्नहर्ता गणरायाचें आयज व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण गोंयांत लेगीत आगमन जालें. घराघरांनी गणपतीच्या मुर्तीचें पूजन करून ह्या आनंद पर्वाक लोकांनी उर्बेभरीत येवकार दिला. वर्सभर ज्या परबेची भावीक आतुरतायेंत वाट पळयता तो दीस येतकच भाविकांच्या मनात आनंद झळकता. पुराय गोंयभरांत भाविकांनी गणरायाच्या येवकारा खातीर तयारी केल्या. घराघरांची रंगरंगोटी आनी सजावट करून गणरायाक येवकार दिला. कांय जाग्यार शिपडून पावस पडिल्ल्यान लेगीत गणपती बाप्पा मोरयाच्या घोशणेंत भाविकांनी गणरायाचे घराघरांनी पूजन केलें. राज्यांतल्या लोकांक चवथी निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी संदेशा वरवीं परबी भेटयल्या. राज्यपाल पी. अशोक गजपती राजू हांणी लेगीत लोकांक संदेश दिवन पर्यावरण पूरक गणेश पूजन करचें अशें आवाहन केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशान लोकांच्या जिवितांत ही चवथ नवी आशा आनी आनंद घेवन येवची अशें मागलां. विकसीत गोंय 2037 आनी विकसीत भारत 2047 खातीर सरकाराच्या उदरगतीच्या कार्यावळीक गणरायान कृपादृष्टी दवरची अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशान मागलां. ज्या समेस्त गोंयकार भाव भयणीक चवथीच्यो म्हणजेच गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्या जाणांक हुनहुनीत परबी भेटयता. 1.5 दिसाची चवथ, 5 दिसाची चवथ, 7 दिसाची चवथ आनी सार्वजनीक गणेशोत्सव 11 दिसाचो गणपती व्हडा उमेदीन गोंयकार आमच्या चवथ मनयता आसतना दिता. गणपती बाप्पा सगळ्यांच्या घरा येता आनी व्हडा उमेदीन 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस सगळे जाण गणपतीचें पूजन करता. चवथ म्हणजेच आमी म्हणटा की संस्कृतीक जवळ आशिल्लो हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव. जर तुमी पळयशात जाल्यार चवथीचो गणपती हो आमच्या चिकण मातये पासून करतात आनी समेस्त सगळ्या गणपतीच्या शाळेंनी गणपतीची मुर्ती तयार करपाक 2 म्हयन्या पयलींच सुरवात जाता. सगळे जाण ह्या चिकण मातये पासून गणपतीत आपल्या घरात हाडटात. आमी म्हटलां की पीओपीचो गणपती कोणीच आपल्या घरात हाडचो न्हू आनी हांगासल्यान सुरू जाल्ली ही चवथ माटोळी आसतली, फळां आसतली, फुलां आसतली, ही आमच्याच सैमात आमच्याच ह्या पुराय गोंयांत सगळ्या माटोळीची म्हणजे फळां फुलां आसतली किंवा पत्री आसतली ही हांगासरूच जाता. म्हणूनच हे निसर्गा कडेन आशिल्लें एक नातें आमी घटमूट करता आनी गणपती बाप्पा सुख करता दुःख हरता तोच आसा म्हणून सगळ्यांक सुख दिवपी आनी सगळ्यांचें दुःख हरण करपी असो हो गणपती आसा. गोंयांत सगळ्यात व्हडलो उत्सव म्हणपाक कांय हरकत ना. प्रत्येक जाण आपापल्या घरात हो गणपती हाडटात आनी परिसरांतले पुराय सगळ्या धर्मियांचे लोक प्रत्येकाच्या घरात येवन मागीर तो क्रिस्तांव आसूनी मुस्लीम आसूनी व्हडा उमेदीत ह्या उत्सवात सहभागी जाता. एकतेचें प्रतीक आशिल्लो गणपती गोंयांत एक उत्साहाचे वातावरण पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत सगळ्यांच्या घराघरांनी आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव तर अनेक मोठी भर तितूर घालता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज आपल्या साखळेंतल्या कोठंबी हांगच्या मूळ राबित्या घरा गणरायाचें पूजन केलें. समेस्त गोंयकारांक सूख आनी शांती मेळची अशें ताणें गणराया कडेन प्रार्थना केली. ही आसा कांय खिणचित्रां. जय देव रत्नाखचित गौरा गौरी कुमार
आयच्यान सुरू जाल्ल्या गणेशोत्सवाच्या निमतान फोंडेंचे आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नाईक हांणी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयल्या. सगळ्या भाव भयणीक आनी भुरग्यांक आमची गणेश चतुर्थीची शुभेच्छा दिता आनी तांकां गणेशान तेंचे हे दीस बरे हाडचे. जे कोण जाणटे आसात तांकां तेंचें उत्पन्न वाडोवचें, घरचे फॅमिलीचें उत्पन्न वाडोवचें, भुरग्यांनी बरें शिक्षण तांकां लक्षांत गणेशान तांकां पावचें आनी बरें तरेन पास जावची आनी बरे बरे हुद्द्याचेर पावची भुरगीं आमची. आनीक ह्या गणेशाचे तुमकां आशिर्वाद आसतलो आनी ह्या गणेशाच्या ह्या वर्साक आमी जे साजरे करतात. आनी तुमी जाण आसा गणेश चतुर्थी ही लोकमान्य टिळकान त्या वेळार ही सगळ्या आमच्या भारताचे सगळे हिंदू आहा तांकां एकठांय हाडपाक ही गणेश चतुर्थी साजरी केल्ली. आनी त्या वेळाचेर आमी लोकमान्य टिळकाच्या वेळा वयल्यान ही आतां आमी ही गणेश चतुर्थी आमी साजरी करतात. आनी त्या करून आमी सगळे तरेचे लोक कुटुंब एकठांय येता. जे खंयी तर आसले जाल्यार चवथीच्या गणेशाच्या निमतान आमी सगळे घरांक पावतात. म्हापशाचे सामाजीक कार्यकर्ते आनी आदले नगरसेवक तुषार टोपले हांणी चवथी निमतान गोंयकारांक परबी भेटयल्या. सार्वजनिक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळ म्हापसा यंदा आपलो 64वो गणेशोत्सव साजरो करता. ह्या गणेशोत्सवाची सुरवात 1962 सालान सुरवात जाली आनी यंदाचे वर्ष हे 64वें वर्स आसा. आनी गणेश चतुर्दशी ते अनंत चतुर्दशी पर्यंत हो उत्सव साजरो केलो वयतलो. आनी गेल्या अनेक वर्सां पासून ह्या ठिकाणी सांस्कृतिक, धार्मीक, शालेय पातळीवेले अशे कार्यक्रम करपाची जी एक उज्वल परंपरा आसा ती यंदा सुद्दां आमी दवरलेली आसा. आनी दर वर्सा ह्या सांस्कृतिक कार्यक्रमान गोमंतकीय कलाकारा बरोबरच महाराष्ट्रांतल्या मुंबई आसतले, कोल्हापूर, सांगली, मिरज अशा विविध भागांतल्या कलाकारांक आमी व्यासपीठ दितात. तशेंच गोमंतकांतल्या सुद्दां सगळ्या म्हणजे वाद्यवृत्तांतले कलाकार आसतले, नाट्य क्षेत्रांतले कलाकार आसतले, अनेक कलाकारांक ह्या ठिकाणी आमी संधी दितात. आनी गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहान उमेदीन संपूर्ण गोंयांतले लोक साजरो करता आसतना म्हापसा आनी बार्देशांतले संपूर्ण गणेश भक्त ह्या ठिकाणी गणरायाच्या दर्शना खातीर येतात. विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांत त्यांचो सहभाग आसता. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी आपल्या राबित्या घरांत श्री गणेशाचे पूजन केलें. आयच्यान सुरू जावपी गणेश उत्सवाच्या फाटभुंयेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक परबी भेटयल्या. राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत गणेश भक्तांक सुख, शांती आनी समृद्धी मेळची अशें मागलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रद्धा आनी भक्ती हांची ही परब सगळ्यांक बरी भलायकी आनी आनंद दिवपी थारची अशें मागलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज आपल्या मंत्र्यांकडेन कांय खात्यांक बदल केल्यात. हालींच अस्पावन घेतिल्ल्या दिगंबर कामत हांचे कडेन भौशीक बांदकाम जाल्यार रमेश तवडकर हांचे कडेन आदिवासी कल्याण खात्याचो कार्यभार सुपूर्द केला. कामत हांचे कडेन ह्या मुखेल खात्या वांगडाच बंदर कप्तान आनी वजन मापा तशेंच तवडकर हांचे कडेन खेळां आनी युवा वेव्हार आनी कला आनी संस्कृती ह्या खात्यांचो कार्यभार दिला. भारताक संवसारीक करंड बुद्धीबळ सर्त घेवपाची 23 वर्सां उपरांत परतून एक फावट ही संद मेळ्ळ्या. 30 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर मजगतीं बार्देश तालुक्यांतल्या एका खाजगी रिसॉर्टान ही फिडे संवसारीक करंड बुद्धीबळ सर्त जातली. संवसारभरांतले 206 बुद्धीबळ खेळगडी तातूंत वांटेकार जातले. ही सर्त घेवपाची संद फावो जाल्ले खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तायल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या यशमान पदा खातीर अभिमान उक्तायला. 2 दशकां उपरांत देशाक ही संद मेळटा ती हो खेळ देशान लोकप्रिय जावपा खातीर प्रेरणादायी थारतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.